एक लायटीचो मीटर चलता, सगळे एक चलता. जसो तो लग्न जाता तशीच दोन गोष्टी खातीर जाता. एक म्हणटा ते जाग्या खातीर आणि दुसरे म्हणटा ते लायटीच्या आणि उदकाच्या बिला खातीर. सो तेन्ना सरकारान एक हे काडले सर्क्युलर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन 2705/2025 असेंब्लीन एक इश्यू घेतलो की बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर जावचो. म्हणल्यार कितें, समज कोणाचें घर आसा, तेजो हाऊस नंबर 123, तेका इधर तर एक तर 123A दिवचो किंवा 123B दिवचो. आणि तेका खूबशी अशी गोष्टी आशिल्ली की हो सर्क्युलर आशिल्लो. हो सर्क्युलरान जेन्ना सांगिल्लें की तेतून इवन हे केला, मेन्शन केला की कितें कितें लागता तें. आणि तेतून कितें कितें लागता की आतां आनीक प्रश्न आयलो. आतां खूब जाणां पंचायती लोकांनी अप्लाय केला बायफर्केशन. आमच्याच पंचायतीन ना म्हणल्यार 10-12 जाणांनी अप्लाय केला. आणि 12 जाणांनी जेन्ना अप्लाय केला तेन्ना सेक्रेटरीचो रोल इम्पॉर्टंट आसता. म्हाका दिसता जेन्ना हे अप्लाय करपाक वता तेन्ना खुबशे अशी गोष्टी मागता की खूब जाण ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मागता. आतां खूब जाणांची घरां 50 वर्सांची पयलींची आसा. तेन्ना टीसीपी नाशिल्लें, तेन्ना एचजीपीडीए किंवा एनजीपीडीए आशिल्लें. एचजीपीडीए आणि एनजीपीडीए. थोडे अशी घरां आसा की आमची एसटी कम्युनिटी घरां जेंका ते थोडे पेपर अशें ना, बट कितें आसा ती मुणकार म्हूण थंयच आसा. तर तुका मुणकार घरां आसा किंवा खुबशी अशी गोष्टी आसा. जेन्ना हो मुद्दो येता तेन्ना पंचायत कितें मागता, हे केल्ले कित्याक बायफर्केशन की पार्टिशन नाका, खर्च भार नाका, जाता इतले बेगीन हो मुद्दो सॉर्ट आउट जावं दी. आणि जेन्ना एक मनीस पंचायतीन वता की फायल दिवपाक, तेन्ना फायल दितना ताका हजारो क्वेश्चनां विचारले गेल्ले वता की तुजो हो पेपर हाड, तुजो तो पेपर हाड, तुजो हे हाड, तुजो तें हाड, तुजे सगळे खूब कितें गोष्टी मागता. पूण आयज जे सर्क्युलराचेर आसा त्यो सिंपल गोष्टी आसा. तेतून पार्टिशन डीड ना, तेतून आनी कसले म्युटेशन डीड ना, काय ना. फक्त फॉर्म नंबर 114 दी म्हणटा तेजे सोल्युशन आसा, तेजेर बरयला. एक तर अशें दिसता की पंचायत सेक्रेटरी हेजेर आपोवन एज्युकेट करपाची गरज आसा. तांकां आपोवन तांकां समजावपाची गरज आसा ह्या सर्क्युलरा बद्दल आणि एक सिम्प्लिफाय करपाची गरज आसा. आयज तांकांच खबर ना, ते कोण तरी ऑक्युपन्सी मागता, कोण आनी कसलो डॉक्युमेंट मागता. अरे हो सर्क्युलर जेन्ना तुमकां दिला तो सर्क्युलर वाचा आणि तांकां सिम्प्लिफाईड वे. आयज बारीक समाजाचो लोक तो आमचो तो पावटी पडटा. आणि ह्या सर्क्युलरान सांगलें की विथीन 15 डेज हे कामां जावपाक जाय. विथीन 15 डेजा भितर 2 आयतार येता. कितें उलोवपाक जायना असेंब्लीन येवन की 15 दिसा भितर हे काम जावपाक जाय. 15 दिसा भितर घराचो नंबरय कसो पडटलो, 15 दिसा भितर तुका लायटीचेय बील कशें मेळटलें आणि उदकाचेय मीटर कसो लागतलो. जेन्ना हाऊस नंबर लागतलो तेन्ना पंचायतीक खंय तरी टॅक्स बेनिफीट मेळटलें. हाऊस नंबर जेन्ना लागतलो तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि वॉटर डिपार्टमेंटाक खंय तरी पयशे इन्कम येतलो. आयज जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वॉटर डिपार्टमेंटान वता तेन्ना विचारतात बाबा ह्या नंबराचे आमी दिवपाक शकनात, खूबशे कडेन जाला. सो इवन जेई एई हांकां ह्या सर्क्युलराचे बद्दल इन्फॉर्मेशन दिवपाची गरज आसा किंवा एक खंय तरी वर्कशॉप घ्या सेक्रेटरीज आनी जेई तांकां सिम्प्लिफाय करपाक. आयज एक बायल मनीस परत 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 पंचायतीन वता, परत परत सांगपाक वता, पूण तिकाच मेन खबर उरना. आतां एक्झाम्पल, तिका नॉलेज आसत, ही नॉलेज ताका कोणी दिवपाची. एक तर पंच मेंबरान दिवपाची, एक तर सरपंचान दिवपाची किंवा एक तर सेक्रेटरीन दिवपाची. हांव कितें म्हणटा सेक्रेटरीन दिवपाची, कित्याक तो अश्युअर करता. हितून इलिगलिटी जावपाची गरज चान्स ना. कित्याक सेक्रेटरी स्वता एका इन्स्पेक्शनाक वतलो तेन्ना तो पळयतलो हो जागो तुजो, हे घर तुजें, हे बायफर्केशन कशें जातलें, कितें जातलें तुजे. समज एक्झाम्पल, माझे लिगल हायज आसा म्हणून माझ्या आज्याची किंवा माझ्या बापायची बर्थ सर्टिफिकेट किंवा डेथ सर्टिफिकेट हाडून जेन्ना दाखयतले तेन्नाच तो लिगल हायज जातलो. आणि हे केल्ले कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना उलयल्ले गेल्ले की बाबा हेजो हे जातकच हॅपीनेस इंडेक्स जातलो म्हणून. हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सीएमान म्हणिल्लें हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर. पूण आयज खंय तरी पळोवपाक गेल्यार हो हॅपीनेस इंडेक्स उरूना, हो खंय तरी हॅरेसमेंट इंडेक्स जाला. हो क्लियर कट हॅरेसमेंट इंडेक्स जाला. कित्याक एक मनशाक पंचायतीन ना ना म्हणल्यार 10-15 फावटी मारपा पडटा. 15 दिसांनी तांकां मेळना तें खरें, पूण 15 की चड त्या फावटी मारपा पडटा. हे कित्याक? जागो तेजो, गांव तेजो, घर तेजो, फॅमिली तेजी. फक्त दोग जाण भाव मदीं झगडी जावपाक नाका किंवा हे जावपाक नाका म्हणजे जेन्ना सेपरेट येवपाक शकता ते तेतून क्लियर कट मेन्शन केला की हेतून प्रॉपर्टी तेज्या नांवार जातली, हेच्या नांवार जातली. हेतून कांयच ना. हेतून क्लियर कट कितें सांगला, तुम्ही पयला आसतले सर्वे नंबर मागला, एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चराचो प्लास्टर आसा किंवा कितें आसा ते मागला, बापायची सर्टिफिकेट किंवा आज्याची सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ते मागला, एनओसी कोण आसा, आवय बापूय जिती आसा तेजी एनओसी मागला. जेन्ना ही सगळी डॉक्युमेंट आसा जाल्यार पंचायत कित्याक सतयता, कित्याक जेई एई सतयता? सिंपल करत.
एक सिंपल प्लॅटफॉर्म करत. हेतून हांव क्लियर कित्याक म्हणटा एक प्लॅटफॉर्म असो आसपाक की करप्शन जावपाक जायना. कित्याक हाऊस नंबर येता म्हणून तुम्ही फाटल्या दिसांनी आयकलां आसतलें खूब कडेन एक कडेन घर आसता नंबर दुसरे कडेन आसता. सो त्यो गोष्टी जावपाक जायना पूण हेतूनय तेतून क्लॉज आसा इन्स्पेक्शनाचो. सो हांव मागता सरकारा कडेन आनी सीएमा कडेन जाता तितके बेगीन आनी पंचायत मिनिस्टरा कडेन हेतून 3 जाण लागतले. PWD, इलेक्ट्रिसिटी, सीएम आनी पंचायत हेमी 4 जाणांनी आपल्या स्टाफाक आपोवन समजावपाची गरज आसा आनी हो मुद्दो जो आसा तो सिम्प्लिफाय करून गोंयच्या प्रजेक, गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या फामिलीक सपोर्ट करपा सारको आसपाक जाय आनी हो खरोच हॅपीनेस इंडेक्स उरपा जाय, हॅरेसमेंट इंडेक्स जावपाची गरज ना. सो तुम्ही माझी ही प्रेस कॉन्फरन्स आयकली, चडय टायम घेना, प्रेस कॉन्फरन्स आयकली म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही अशें म्हणटा कितें तांकां प्रोसिजर हें करनासतना सेटअप करनासतना हें करता म्हणून लॉन्च करता म्हणून स्किमी. पण आतां कितें आसा खुबश्यो गोश्टी कशी आसा पेपरार आसा, खुबश्यो गोश्टी आसा एसेंब्लीच्या वेळान आसा, खुबश्यो गोश्टी आसा उलयता तेजेर आसा. पण एक्झिक्युशनान जेन्ना येता ती एक सिम्प्लिफाईड वे आसपाक. फॉर एक्झाम्पल हांव शिकूना आनी म्हाज्या घरान आतां म्हाका म्हाजो चलो भायर आसा, दोनी चले भायर आसा आनी म्हाका तांकां दोग जाणांक सेपरेट आतां वयर सकयल बांदला, किचन सेपरेट आसा, सगळें सेपरेट आसा, स्केच आसा आनी हांव म्हाजी एज आसा 55-60. आतां म्हाका पंचायतीन वचून सोल्युशन जाय. हांव 1दा वतलो, हांव 2दा वतलो, हांव 3दा वतलो, हांव 4दा वतलो. मागीर दिसना तुका एक हॅरेसमेंट जाता असो, मागीर तो थंयच सोडून दिता. तो म्हणटा पाड म्हणून नाका ती भानगड्यो. सो हांव कितें म्हणटा जे एसेंब्लीन उलयला, जे प्रेसान उलयला, जे अश्युरन्स दिला ते आपल्या स्टाफाक काडून कशें सिम्प्लिफाय करून लोकांक इजी करून दिवपाक जाय. ना पूण ऑलरेडी ते सेक्रेटरींक ट्रेनिंग दिता ते जेन्ना व्यवहार येता पळय तेन्ना ट्रेनिंग दिता म्हणून म्हणटा न्ही ट्रेनिंग तांकां दिता. पूण ट्रेनिंग दिवन सुद्दां त्रास कितें जाता, पेंडींग फायल्स कित्याक उरता. म्हाका एक सांग खंयची फायल्यो आयज पर्यंत म्हाका दाखोवची 15 दिसान पास जाला बायफोकेशनाची. विथीन 15 days मिटींग आसताच क्वार्टरली मिटींग आसता 15 दिसांनी. जाल्यार 15 दिसांनी एक फायल घातली ते बायफोकेशन 15 दिसान कशें जाता. मागीर त्याला इन्स्पेक्शन आसा म्हणटा तो, ताका ते वचून चेक करपा जाय म्हणटा तो. मी कितें उलोवप 15 दिसान 2 आयतार येता. सो ह्यो बेश्टी उलोवपा जाय म्हणून जायना. हांव कितें म्हणटा हो इशू खरोच बरो केला. हांव कितें म्हणटा हांव क्रिटिसायज करना. हांव म्हणटा हो इशू खरोच बरो केला, गोंयकाराक खूब फायदो जातलो हेजो. पूण गोंयकाराक फायदो फक्त पेपरान आनी उतरांनी दवरनाका. जी गोष्ट केला ती गोष्ट इम्प्लिमेंट करून तांकां फायदो जावचो. असो कितले पंचायतीन प्रॉब्लेम जाला. सो आतां कशें आसा खूब कडेन पंचायतींनी प्रॉब्लेम जाला. एक तर तेंचें डॉक्युमेंटेशन करेक्ट ना, घालून आसतलें. आतां जे म्हाकाच अप्रोच जाला ते 2-3 जाण आसा. म्हाकाच अप्रोच जाला, घालून 1-1.5 म्हयनो जालो. सो आतां कितें म्हणटा हांव तुका 1.5-3 म्हयनो जालो म्हणल्यार तांकां एकदां एग्जाम्पल सांगतले अश्यो अश्यो वर्ड्स आसा हितून थोड्यो त्यो आमकां आमच्या लोकांक एकदां अंडरस्टँड जायना. सो हांव कितें म्हणटा एक सिम्प्लिफायड वेन आतां सेक्रेटरी आतां एक तलाटी आसता, एक आरडीएचो एक ऑफिसर आसता थंय बसून पंचायतीन स्किमी सिम्प्लिफाय करपाक. तशें सेक्रेटरीनी स्किमी हांव स्किमूच म्हणटा की बेनिफीट करता लोकांक सिम्प्लिफाय केलें ना. अवेरनेस कॅम्प कितें करचें अशें कितें अवेरनेस कॅम्पाची गरजच ना. हांव जेन्ना हावस टॅक्स करपाक वता किंवा म्हाका जेन्ना घरान केन्ना गरज पडटा जेन्ना घरान आयदनां चडवता, 2 भावां मदीं पेट्टा, तूं बील कित्याक भरता, हो कित्याक बील भरता, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा कित्याक भरता, हो 50 रुपया एक्स्ट्रा केन्ना, तेन्ना तो इशू खंय तरी अरायज जाता. तेन्ना तो पंच मेंबरा कडेन येता अरे बाबा म्हाका खंय तरी. आनी तेतूंत भितर हेल्थानी हायकोर्टाचें ऑर्डर आयला हेल्थाक आनी वॉटर हेका हेल्थाक की एनओसी दिवपाक शकना म्हणून. सो पयलीं कितें करताले हेल्थांतल्यान वताल्यो. आतां हे सिम्प्लिफायड लिगलायज वे पळोवपाक गेलो आनी बरो काडला. हो मुद्दो एक्चुअली सर्क्युलर आसा खूब बरो आसा पूण तो इम्प्लिमेंट बरे भशेन जायना. तो इम्प्लिमेंट बरे भशेन ओके सिद्धेश ऑफ द टॉपिक तुमचो वायस प्रेसिडेंट आसा युद्धाचो सलमान खान ताणें आयज तो रिजायन जाला आनी ताणें म्हणलां की पक्षान डिस्क्रिमिनेशन आसा आनी अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली उलयल्याचो. एक्झॅक्ट कितें चल्लां ना एक्चुअली पळोवपाक गेलो न्ही हांवें आतां तुवें विचारलो म्हाका कित्याक हांव प्रिपेर करतालो प्रेसाक आनी प्रिपेर करतना प्रेसान ते म्हाका हो मुद्दो आतां कळ्ळो तेजे कडल्यानूच. हांव तेजे कडेन उलयता कितें जालां तें रिजायन केलें ऑलरेडी. केन्ना केलो जस्ट आतां प्रेस केन्ना केलो मागीर तेजे कडेन उलयता हांव कितें जाता. पूण अशें तो डिस्क्रिमिनेशन आहा म्हणटा पक्षान अशें कितें आसा. एक सिंपल गजाल म्हाज्या खातीर डिस्क्रिमिनेशन एक आसतलें, तुज्या खातीर एक आसतलें, तुज्या खातीर एक आसतलें, तुज्या खातीर एक आसतलें. डिस्क्रिमिनेशन आसा बसून घरान न्ही. म्हाका एक सांग आवय बापाय कडेन
झगडी जाली म्हणून हांव आवय बापूय चेंज करून भायर धांवपाक शकना ना वचपा हांवें उलोवपाक जाय हांव कितें म्हणटा हरशीं केन्नाय फोन मारता केन्नाय चायेक आपय बस उलय म्हाजे कडेन कितें आसा कसलें डिस्क्रिमिनेशन लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टायप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड कंडिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उलोवपाक जाता सॉर्ट आवट करपाक म्हाका एक सांग घरांतल्यान आवय बापायन तापयला हांव फाल्यां घर सोडून वता लास्ट घरानूच येवपा न्ही कोणाक आनी घर सोडून गेलो परक्याच्या घरान त्या परक्याच्या घरान ते आवय बापूय तसो मोग दिता असो तो दिवपाक शकपाना तो कितें मनान घेवन आसा कितें आसा तें खूब जाणांचें जाता पूण वचून उलोवन काबार करता पूण अशें आतां केजरीवाल येवन तुमचे जायते लिडर्सांनी रिजायन दिल्लें आसा कितें आतां केजरीवाल येवन वचोन गोंयांत येवन तुमच्या आनीक जायते लिडर्स आहा पळय तेणी रिजायन दिल्लें आसा पळय फॉर एग्जाम्पल मयांक लिडरान सिंपल गजाल मेकिंग पार्टी कन्व्हेनर मुद्दो आनी रिजायन करप ही खूब वेगळी गजाल एक एकदां म्हाका खास जाणा येता हांव करपयता हांगा सो तो इशू वेगळोच आसा हांव कितें म्हणटा रिजायन इज नॉट अ सोल्युशन बसून आतां म्हाका एक सांग जेन्ना रिजायन करपाचें पयलीं एक विचारपाक जाय सडनली रिजायन एक एकदां आमकांच खबर उरना रिजायन जाला म्हणून म्हणल्यार लेटर पावपा पयलीं प्रेसा कडेन पावता सो खूब जाण अशी गजाल आसता की एनवायरमेंट क्रिएट करपाचें एनवायरमेंट हें करपाचें बट पार्टी स्ट्रॉंग इनफ रेडी फॉर द जाणाय लोक कितें आहा तेन्ना खूब मुद्दे मांडले अशे की आप आसा की गोंयांत बीजेपीक डिफीट करपाक ना म्हणून सांगला आनी जे सेंट्रल लिडर आसा तेंचे एरोगन्स आसा अश्यो बीन गजाली पळय कितें आसा हांव तेंच म्हणटा म्हाका आयज बबल टी आवडटा आसली ती तुका आवडटली ना सो म्हाका ती बबल टी टेस्ट दिता ती तुका दिवपाक शकपाना भगवद्गीतेन कितें म्हणला भगवद्गीतेन कितें म्हणला काम कर एंड टायमार ती इच्छा दवरनाका चालूच दवर सो हांव कितें म्हणटा काम तूं लोकां खातीर करता न्ही जेन्ना तुका क्रिटिसिजम येता किंवा तूं हॅप्पी ना तेन्ना खंय तरी आपल्याक स्वार्थाक खंय तरी हर्ट जाता म्हणून तूं हें काम करता पॉलिटिक्स म्हणजे सोशल वर्क मरे इनडायरेक्टली काम करपाक आणि पार्टी डिस्क्रिमिनेशन काय